प्रचार सुरू आसा आणि मतदारसंघात सगळ्याक आमचे व्हॉलंटियर्सूय भोंवता, आमचे कार्यकर्तेय भोंवता आणि हांव स्वता डोर टू डोर ज्या ज्या जाग्यार चालू आसा थंय म्हागेलें चालूच आसा. आनीक ऑल्दो बिफोर कॅन्डिडेट जावच्या आदींच्यानूच आमी भोंवताले. लास्ट 5 years म्हजो संपर्क आशिल्लो आनी तेजो फायदो जाता. आनी आम आदमी पार्टी एक क्लीन पार्टी, नवी पार्टी आणि त्या पार्टीन आमी एक उमेदवार म्हणून लोकांक आयज एक्सेप्ट जाता अशें म्हाका हांव जाणा. आनीक लोकांक बदल जाय. लोकांनी करप्ट BJP गव्हर्मेंटूय पळयला, ताजे पयलींचोय सगळो काँग्रेसीचोय गोंधळ पळयला. सो हे दोनूय वोटर जे आसात पारंपारीक BJP आणि काँग्रेस, ह्या दोनूय वोटरांक आज ह्यो दोनूय पार्ट्यो नाका जाल्यात आणि ते एक बरे उमेदवाराचे प्रतीक्षेन आशिल्ले. आणि म्हाका दिसता आम आदमी पक्षान म्हाका एक संदी दिल्या आणि ह्या लोकांकूय आमच्या वोटरांकूय एक बरो असो उमेदवार तांणी म्हाका दिला अशें दिसता आणि ते म्हाका सगळे प्रतिसाद दितले. सगळ्यात पयलो डोर टू डोर ह्या गोंयांत, आख्या गोंयांत विधानसभे वेंचणुकेंत आमचे मुखेलमंत्री दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आणि आमच्या पाळे गांव हो सामको निग्लेक्टेड गांव. जर तुमी पळयलें जाल्यार थंय कांयच फेसिलिटी ना आणि ST डॉमिनेटेड गांव. आणि मुद्दम आमी ह्या पाळे गांवांत तांची डोर टू डोर दवरली आणि ते जेन्ना त्या गांवाची परिस्थिती तांणी पळयली, थंयच्यो ज्यो फेसिलिटीज पळयल्यो, तांकांय आश्चर्य दिसलें की गोंय आपूण इतकें डेवलप आसा हें आसा म्हणटा पूण थंय कांयच फेसिलिटी आयज सारक्यो ना. आणि तांकां लोकांनी भरभरून असो म्हणजे तेणी इतको तांचे कडेन संवाद साधलो आणि लोकां कडल्यान तांणी एक बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो दिसता. आनी दॅट हॅज बिकम अ गूड स्टार्ट फॉर अस.